Gesù modedoro, Gesù mukarkalu, Gesù cipunawu, Bapa mukareta, Admian sotan Bapa, Bosung ketan tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, संतोषाच्या उमाळ्यांनी आणि उपकारी मोनान भरून आमी आयज आमच्या कातोलीक धर्मांत चड भोगती आसलोल्या बागीवोन फ्रांसिस्क शावेराची परब व्हडा दबाज्यान समोर उमथांव. बागीवोन फ्रांसीस शावेरान व्हडे हुशारकायेन शुभ वर्तमान पयसिल्ल्या देसांनी परगटलें. ह्या वरवीं तो शुभ वर्तमानाचो नीज परगटनास जालो. वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या तशेंच वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग वांटपाची हुर्बा आनी योद्न आमकां शुभ वर्तमानाचे परगटणेन प्रेरणा. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना बागीवोन फ्रांसीस सावेराचे जिवीत शुभ वर्तमान हुर्बेन परगटूंक स्फूर्ती फावो जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परबेक आमी सगळीं हाजीर आसां. आयज आमी ह्या जाग्यार आसां जावं थोडीं चलून हांगा आयल्यांत. हो वेळ काडून आमी हांगा आसां बराबर जाल्यार कित्याक आमी आमकां हो बावाट दिलोलो फ्रांसीस शावेरान ताची समरमणी आमी करूंक आयल्या. आमी अशें म्हणटा आमचो बावाट आयचो कालचो न्हय पूण फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो. फ्रांसीस शावेर देवाच्या मोगान पडलो आनी होच मोग खंयसर तावन खंय ताणें हाडलो. अशें म्हणटात निमाण्या घडयांनी नोव्हेंबराचे 21-22 ते मेरेन फ्रांसीस शावेर खूब अस्कोत जालो. जेव नासलो, पिये नासलो आनी मरणाचे दीस लागीं कशे ताका पावलेले. पूण असल्या वेळार तो निराशी जायना, पूण परत परत जेजूचें नांव आपल्या तोंडार घेता, सायबीण मायचें नांव आपल्या तोंडार घेता आनीक मरच्या वेळांनी त्या दिसांनी आपली नदर खुर्सार किडायलोल्या जेजूचेर आसता. आनी ही ताची निमाणी उतरां अशें म्हणटात: इन यू लॉर्ड I place my hope. I will never be defeated. I will never be destroyed. तुझ्या हातान म्हजो बरवंसो आसा, म्हजो बावाट आसा. आयज मोगाच्या भावा भयणो, आमी सगळीं हांगा आसां बावार्थ आसा. फ्रांसीस शावेरान आमकां दिला तसो बावाट. तर जायते फावटी दूख येता तेन्ना आमी निराशी जाल्यो. दुखाच्या वेळार देवाचे आसणे भोगूंक आमी विसरल्यो. ह्या आनी दुसऱ्या चुकीचो उगडास करुया. दूख धरून बरोबर म्हणुया: हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच सांगपार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सोमिया काकलुतकोर सोम्या काकलुटकोर क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुटकोर सोमिया काकलुतकोर सोम्या काकलुटकोर देवाक दिनवासून सगळीं बरोबर म्हणुया मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका आदीर वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया ह्या वेळार आमचे दोळे दापुया आनी आमचे इंतेसांव ह्या मिसान दवरुया कितें तुका जाय देवान तुजे सवें कितें केल्लें जाय कसलो उपकार मागणे तूं घेवन आयलाय ओगेपणी दोळे दापून ह्या मिसांत माग बापा उदेतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें हेंदा हाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतल्याय त्याच आमच्या मोगाट सोडवंडाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमच्या काळजान लासूं आनी ताचेर बावाट दोत्तोल्या पवित्र सोबीच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आमी संतोश भोगू आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना इजायास प्रवेदेच्या पुस्तका वेले वाचून कितली सोबीत पावलां ती दोंगरा वयल्यान चलोन येतात ताची बरी खबर तो हाडटा शांती सरवण परगडटा अशें तो सियोनाक सांगता तुजो देव राजवट चलयता चीत दिवन आयक तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात ते सगळे एकाच ताळ्यान आरडटा कित्याक सर्वेस्पर सियोनाक पोत्तून येतात तो आपल्याच धोल्यांनी ते पळयता गोठण जाल्ल्या जेरुजाल्याच्या घराण्याच्या निवसनाक कुशाल उद्गार सोडात कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरजेक बुजयता जेरुजाल्याचे सोरवण कोत्ता सर्वेस्पर आपलो बावलो झुजाक तयार कोत्ता आनी प्रितमेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाच्यो सोरवण पळयतल्यो देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो नवे गीत रोचून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकान शेख प्रितेमेवर देवाक सोत गितां गायात जाबाब Soglia, Sonsara, Forza.
परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, पोरगोटात तारण ताचें. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कोलयात ताची कौतीक विस्मितां. पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात, परमेश्वराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जाबा भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, शिव वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका ओडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शिववर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट पोरगोडटां, तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तांक बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण खोशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शिववर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक, शिववर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. शिववर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका परगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Mój matuka sobie.
इकरा दिश्टी पडून जेजून म्हणलें आख्या संवसाराक वचात आनी सगळी रचणेक शुभ वर्तमान पुरगटात जो सोत मांदीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो सोत मानतोल्यां बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं आठव्यो भासो उलयतलीं सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं आनी सोम्या जेजून तांचे कोडे उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला तांणी वचून सगळे कोडेन शुभ वर्तमान पुरगोटलें सोमी तांचे सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातोल्या विजमिता उदेशी तांचें उतर तिरायतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ताक मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या पुर्बेच्या समयार आनी आयची वाचपा मनान दवरून एक ल्हानसो नियाळ आमी करुया माय डियर फ्रेंड्स it is easy to come here and see the relics of Saint Francis Xavier. It is easy to see, but it is difficult to be like Saint Francis Xavier. It is easy to kiss his relics, but we miss to live the values he lived. It is easy to venerate, come here and venerate his relics. But it is difficult for me and for all of you to emulate his life. मोगाच्या बाबा भयणो फ्रांसीस शावेराच्या आयच्या दिसाक उमो घेवंक आमकां सोंपें ताका पळयोवंक सोंपें पूण मोगाच्या बाबा भयणो उमो घेवप बरें आसा ताका पळोवंक बरें आसा पूण ताचे भाशेन ताच्या पावलांनी जशे परी तो शुभ वर्तमान बरी खबर जेजूची परगटली आयज दर एकल्यान हांगा आसलोल्यान निच्यो घेवंक जाय हांव घरा वेता वेता शुभ वर्तमान म्हणचें कितें जेजूची बरी खबर म्हज्या उतरांतल्यान म्हज्या कोरण्यांतल्यान हांव परगट्टलों आमच्या गायनाच्या जेल्याचेर आमच्या कोंकणी गायनाच्या जेल्याचेर R10 एक गीत आसा एक गायन आसा जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना मोगाच्या बाबा भयणो ह्या गायनाची एक एक उतर काय बरें ह्या गायनाचो एक एक श्लोक जावन आसा आमकां चिंतपा सारकें एक गायन कोणें बरयलें काय एक गायन धर्मीक फुडाऱ्यान बरयलां काय ना मोगाच्या बाबा भयणो एक गायन एका पाद्री माद्रीन तरी बरयलां काय ना मोगाच्या बाबा भयणो एक गायन आमच्या सारक्या तुमच्या सारक्या भावार्थान लौकीक भावार्थान बरयलां काय ना मोगाच्या बाबा भयणो एक हिंदू भाव मनोहर सरदेसाय आमच्या गायनाच्या जेल्याचेर काय बरें गायन आमकां दिता एक हिंदू भाव आमकां सांगता जेजू भाशेन कशें आमी जावंक जाय जेजू भाशेन आमी उलयतना म्हजी उतरां जेजू भाशेन जातात काय हांव उलयतना बरी खबर दितां काय जेजू भाशेन हांव वावुरतां काय जेजू भाशेन हांव चिंततां काय सान फ्रांसिस्कान जेजू भाशेन चिंतलें जेजू भाशेन वावुरलो जेजू भाशेन ताचें मन आसलेलें ताका लागून पयले सुवातेर दोनूच वस्तू आमी घेवन वचुया घरा तुमी जाय त्यो फेरयांतल्यो वस्तू घेवन वेतली बरें आसा पूण ह्यो ओत्मीक वस्तू आयज आमी घेवन वचुया पयले सुवातेर शुभ वर्तमानाचो परगटणार जातलो जाल्यार आमीच भावार्थाची मनशां आसूंक जाय एक पोस्टमॅन कुरोयकार तर कोणाच्या घरा वेता ताचे लागीं लेटर ना चीट ना तो कितें घेवन वेतलो आयज मोगाच्या बाबा भयणो आमच्या जिवितान भावाट ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कसो भावाट दितले जाले 2-3 म्हयने फाटीं एक बायल
म्हाका मेळ्ळी. आमच्या रेतीराचें घर वयरूच आसा, लागींच आसा. थंयसर ती आयलेली आनी तिणें 50,000ची चॅक बरोवन म्हज्या हातान दिली. आनी ती म्हणूंक लागली, फादर ह्या वर्साक एस्पोजीस हांव आसा आनीक जायतो घडये वार आसतलो. म्हजी एक ल्हानशी भेट ह्या कामांत. ती चॅक फावो त्या जाग्यार हांवें पावयली. पूण ह्या बायले लागीं हांवें विचारलें, कारण कितें? ही चॅक दिवंक इतल्या पयशांची कितें कारण? आनी ती म्हणूंक लागली, फादर हांव जायती सोंसता, म्हज्या बँडाक जायती दूख आसा. आय गेट सिवियर बॅक पेन. म्हज्यान 5 मिनटां पासून उबें रावंक इतले त्रास म्हाका जातात. आनीक हांव एक टिचर आनी जाणा तुमी टिचर म्हणटच उबें रावन शिकोवपाक जाय आनी जायते त्रास हे वस्तोरेक जाताले. ताचे वडील केन्नाय केन्नाय तापयताले उबें रावंक. पूण मोगाच्या बाबा भयणी वस्तोरी सांगताली, जायते हांवें केलें पूण जायते हांवें सोंसलें. 10 वर्सां फाटीं 2014 ह्या वर्साक हे भाशेनूच उम्याक आसलेली आसतना फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेची ती म्हणटाली, फादर 5 मिनटां म्हज्यान उबें रावंक जायनासलें. त्या लायनींत वरांच्या वरां हांव उबी रावली. आनीक त्या दिसाक थावन 10 वर्सां जालीं हो पेन हो दूख म्हाका जाताली. दोतोरा लागीं वचून जायते ट्रिटमेंट केले. त्या दिसाक बरी जाली. हो बावाट तिचो उखूण जालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज ही काणी ही खरी घडणी हांव तुमकां सांगता. कित्याक आयज तुमी ह्या पवित्र जाग्यार आसात. फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान बावाट आसलेलो. तो गोंया रोखडेच पावूंक ना. 2 दिसांनी म्हयने लागले. तरीक आसतना हांव पावतलो, देवाची खबर परगट्टलो, हो बावाट ताका आसलो. सगले कडेन गेला थंयसर लोकांक ताका वेंगूंक ना. थोड्यान ताचेर निशेध मारलो, थोड्यान ताका त्रास दिले. तरीक आसतना देवाचेर ताणें विस्वास सोडूंक ना. आयज जेन्ना आमी हांगा आसाव, कितें आमी घेवन वचुया? पयले सुवातेर हो बावाट आमी घेवन वचुया. आमच्या जिवितान कितेंय जावं, कसल्योय आडखडी येवं, देव आमच्या जिवितान बरेपण हाडटलो, पेकोवणी हाडटलो. हे दोर एकल्यान म्हाका आयकता. ताणें सोत मानून हो बावार्थ घेवन वचूंक गरज. लुकाच्या शुभ वर्तमान 20:30 लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. There is nothing impossible with God. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. असलो ओकोण बावाट तुज्या जिवितान कितेंय जावं, असलो ओकोण बावाट मोगाच्या बाबा भयणो, जावं भुरगो, जावं जाणटो, जावं तरणाटो, जावं काजारी, जावं आंकवार कोणूय जावं हिंदू, जावं मुस्लीम, जावं क्रिस्तांव, हो देवाचेर बावाट आयच्या दिसाक सगल्यांनी घेवन वचूंक जाय. बावाट ना जाल्यार तूं कितलीं नोवेनां कर. बावाट ना तूं कितलेय उपास कर. बावाट ना तूं कितलेय रेतीर कर, कांय फोड मेळचो ना. कित्याक बावाट जावन आसा आमच्या जिविताची बुनयाद. हे फ्रांसीस शावेर आमकां आयच्या दिसाक शिकयता. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो, हो बावाटूच आसल्यार जायना. हो बावाट आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आयज तुका पळयतेल्यान म्हणूंक जाय, काय बरो मनीस, काय बऱ्यो वस्तू तो सांगता, बऱ्यो वस्तू तो दुसऱ्यांक दिता, दुसऱ्यांक रोखडेच पावता, बरेपण ताच्या जिवितांत आसा. पूण मोगाच्या बाबा भयणो, आमकां पळोवन अशें म्हणटात, कितलो मनीस सारको, कितलो फोटींग, कितले वायट करपी. तुज्या कामाच्या जाग्यार तुका असले कडेन पाचारतात, तुज्या शेजार सोयऱ्यांक असल्या नांवान पाचारतात. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, फ्रांसीस शावेराच्या जिवीत ताणें बदल्लें. आयज आमी आमचें जिवीत बदलून वचुया. आनी शेवटाक एकूच घडणी हांव सांगून सोंपयतां. ह्या वर्साक जावं जानेराच्या म्हयन्यांत एके जाणटे बायलेक हांव सोतेसांव लावूंक गेलो. जाणटी बायल ती 90+ आसलेली. आनीक सोतेसांव लायलें. आदलें घर, पुर्तुगेज टायमा वयलें घर, बरी आस्तीक म्हूण ती गोमताली. सोतेसांव लायल्या उपरांत ती बायल अशें म्हणूंक लागली, फादर, आय एम ओल्ड नाव, 90+. And there are no hope for me to recover. My days are numbered. But when I'm at my deathbed, I think, what good I have done. God has given me so many years to live. What good I have done to the world. What I have contributed. And I hardly remember any good thing that I have done. But today, I want to do something good.
but I cannot even move out from my bed because of my sickness. Father, देवान म्हाका इतली वर्सां म्हाका दिली, जायतीं वर्सां. देवान म्हाका इतलें शिकयलें, इतलें बरें घर फामील दिली, सगळें बरें म्हाका दिलें. आनी आयज जेन्ना मरणाचे दीस लागीं पावतात, हांव चिंता ह्या देवाक समाजाक कितें हांवें बरें केलां आनी म्हाका कांय चडसो बरें केलां ताचो म्हाका उगडास येना. पूण आतां म्हाका दिसता हांवें जायतें बरें करूंक जाय, पूण म्हज्यान बेडा वेली उठोंक जायना, म्हज्यान कांयच करूंक जायना. मोगाच्या भावा भयणो, आमकां जायतें मागीर करूंक दिसतलें, पूण मागीर घडी आसा ती भलायकी, ही आसा ती उर्बा आसची ना. आयज तुका उर्बा आसा, तुका भलायकी आसा, सगळें आसा. आयज कितेंय तरी आमी बरें करुया. हे जाणटे बायले भाशेन आमी मागीर रावचे न्हय. आय वॉन्ट टू डू गुड थिंग्स बट नाव आय कॅनॉट डू. माय हेल्थ डज नॉट परमीट मी. आयज मोगाच्या भावा भयणो, आमी आयज तावन कितें करुया, भावाट आमच्या जिवितान हो घरा घेवन वचुया. आनी आयज तावन निचेवकर फ्रांसीस शावेरान वेता थंयसर बरें केलें. ताका वायट करतल्या सवे पासून ताणें बरें केलें. भावार्थाचो मनीस तो जालो. आयज दूर एकल्यान आमच्या उतरांतल्यान तुजी उतरां भायर सोदतात तेन्ना भावार्थाची शुभ वर्तमानाची जावं दी. आयज पयल्या वाचपान आमकां सांगलां कितली सुंदर ताची पावलां. आयज दुसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमान परगटप जावन आसा एक कायदो, आनी हांव कायदो करिना जाल्यार म्हजें खोटा एके भाशेन शिराप कसो. आनी ताका लागून आयज मोगाच्या भावा भयणो, शुभ वर्तमानान जेजू इकराय जाणांक धाडटा, वचात म्हजी बरी खबर परगटात. आयज फ्रांसीस शावेरा भाशेन आयज तुमी घरा वचात, तुमच्या कामाच्या जाग्यार वचात, तुमच्या गांव घरा वचात. शुभ वर्तमान तुमच्या उतरांतल्यान, तुमच्या कुरण्यांतल्यान परगटूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो बावाट आमी व्हडल्यान परगुटया म्हणून सोत मानता देवा. स्वर्गारान पृथ्वीच्या रुचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोव्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं संभवलो, अंकवार मारे ताणें जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार काय आमची मागणी बापा मुखार घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन उर्बेन आनी दिरान सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान परगट करूंक बापाचें बोळ तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. संवसारांतल्या मिसियोनरांनी खास तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसावांचो वावर करतल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी भावार्थ्याच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. भावार्था खातीर कोस्ट सोंसतल्यांक बागेवंत फ्रांसीस शावेराची देख तांकां बुसवण दिवं आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक सदां काल तीं विस्वाशी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयची समोरमणी आमचो भावार्थ खोलाव आनी आमच्या भाग्यवंतपणाक आदाराची जावं आनी ह्या वरवीं दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. बो मोगाड बापा, ह्या आमच्या भावान आमच्या नांवान मागणी उबारल्यांत ती स्विकार कर. त्या भायर जाय ती मागणी आम्हा सोमेस्ताच्या काळजांनी आसात. आमची खासगी मागणी ओगेपणी आमी तुका उबारताव, तिवूय आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोच्या भावा भयणो, मोज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, सोर मनशाच्या थारोका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या बलिदान आमी तुका समर्पितांव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बाग्योन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उपहारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरुंक तुजे पवित सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Sorgi, tuka
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचे हें रोगत. पातकाचे बोगसोणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे मोच्या उगडासाक खोरात. भावार्थाचो गोड पोरगो डोया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. क्रीत भाशेन आयच्या पोरबेच्या मिसांत वांटो घेतना दर एका कुटुंबाचेर बाबा तुजो आशिर्वाद घाल. मिसांत वावुरतल्या यादनिकांक तशेंच कुटुंबाक आनी संवसाराच्या चारी कोणशांनी तुजी खूर पावतय. आंकवार मेळे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन चुजे बागेवन दोन पुता आनी चोर काल तिका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोही मागोवंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा
सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बर वाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक मोडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू आमचो सोमी, आमच्या काडसांनी ऊन शुभ वर्तमान परगटूंक तो आमकां कृपा दिता. शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धोर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमुन्या घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमुन्या घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
काळजांत आयलोलो जेजू आमकां कुरपेन भरता. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी अवघेपणान त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवून दर परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मोदें उपसूय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडूंक विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलां तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसूया. मोगाळ भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां भाग्योन फ्रांसीस शावेराची खुशाल बरीत आनी कुरपेन बोल्लोली दोबाजीक परब आमी आवडेतांव. हॅपी फिस्ट. आयज परबीच्या दिसा ह्या मिसाची भेट समोरुमलोल्या यादनीक भावाक फादर ओनासिस डिक्रूज आनी ताचे सांगाता सो बलिदानांत वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोंगोडाकूय आमचे दिनवास. आतां ह्या उपरांत मिसा 5 वरांचेर आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. व्हीलचेअर कावंटर 6 पर्यान उक्तो आसतलो. फाल्यां जावन आमची मिसा ह्या दिसांनी जातात तशींच चालू आसतली आनी ही मिसा आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरगोज समोरुमतली. फाल्यां 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी त्या मिसाचेर आमचो अपोस्तलीक नन्सियो यजमानपण चलयतलो. तशेंच आयज कुमसार आनी कावन्सिलींग ना, पूण फाल्यां तावन सदांचे भाशेन तें सुरू जातलें. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. इनास दे लोयोला फ्रांसिस्काक पाठयतना अशें म्हणटा, सेट ऑल ऑन फायर. जेजूच्या मोगाच्या आक्त्यान सगळ्यांक पेटोय. होच संदेश घेवन तुमकांय पाठयता. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटा. आमेन.